म्हटलेलें की नॉर्थाची सीट जी आहा पळय जर आनी कोण कॅन्डिडेट आसले जाल्यार इट वूड बी अ डिफरंट बट कोण आसले तूं एक म्हाका सांग सावथाचे कॅन्डिडेटान इलेक्शन जिखलें आनी नॉर्थाचो कॅन्डिडेट 1,20,000 मतांनी पडटा अशें कितें तुका कितें तरी घुसपाना कॅन्डिडेट बरो नाव पावरफूल पूण इतली मतांनी हारूंक कित्याक शकता पणजे तूं आतां ही पणजेन हांगा स्मार्ट सिटीन लोकांक काबार केल्लें आहा कला अकादमी इज अ फावंटन हेड ऑफ करप्शन इतलें सगळें आसून पणजे लीड कित्याक मेळना कित्याक कॅन्डिडेट आमचो जिखतलो असो तांकां सिग्नल मेळना अशें आसूंक शकता कॅन बी वन ऑफ द रिजन आय एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ गोवा आय एम नॉट अ जज टू से दीस बट आय फील एज अ पॉलिटिशियन एंड एज एन ऑनलुकर एज एन ऑब्झर्वर की आमचो कॅन्डिडेट सगळ्या कडेन पावना आनी ताका सिरियस कॅन्डिडेट म्हणून लोकांनी पळोवंक ना तेजे पेडणे आहा पळय पेडणे सुद्दां लीड मेळपाक शकना ना हो प्रॉब्लेम तशें तूं फाल्यां म्हणटलो दर्यातून आपले आमदार सो ताचे खातीर म्हाका दिसता की ह्या दिसांनी बीजेपीचे विरुद्ध झगडूपाक एक यंग जर लोक असले जांकां फायर इन द बेली म्हणटा ती आसा ते मनशांक लोक मत मारतात मनोज परब कितेंय म्हणून आमी सदांच ताका वोट स्प्लिटर म्हणटात पूण मनोज परबाक 45,000 मतां मेळप म्हणल्यार ताका नॉर्थ गोंयचे जनतेन सिरियस प्लेयर म्हणून धरलो आमचे परस मे बी चड धरलो म्हणून ताका ती 45,000 मतां मेळ्ळी ती काँग्रेसीची मतां मेळ्ळी आसतली ती बीजेपीची मतां मेळ्ळी आसतली पूण ताका एक मातसो ताजे फायर इन द बेली ताका आसा अशें लोकांनी धरलां आसतलें कित्याक 45,000 लोक पिशे आसूंक शकना कित्याक हांव ताजो क्रिटीक अदरवायज आमचे कांय तशें बरे संबंद कांय ना पूण हांव हें उलयतां एज जस्ट एन ऑब्झर्वर और स्टुडंट ऑफ पॉलिटिक्स की जो मनीस सिरियस आहा ताका मतां मारतात आनी मतां म्हणटा ती कोणाचे बापायचे बेस न्ही हांव पयलो निवडून आयला तो इंडिपेंडंट म्हणून आयला